मोदी सरकार राष्ट्रीय वैजकी आयोग विधेयक हाडटा म्हूण दोतोर काचाबोल विधेयका आड देशभरातल्या दोतोरांबरोबर गोयच्या प्रायव्हेट दोतोरांनी आवाज काढलो। 8 वरां वैजकी सेवा बंद दवरली। नव्या कायद्या प्रमाण सरकार मेडिकल काउन्सिल गुट लावन सगळे अधिकार वैजकी आयोगाक दितलो। प्रायव्हेट कॉलेजीक चड वाव तांची सिटां वाडोवप, विदेशी दोतोरांक मान्यताय तशेंच आयुर्वेदीक होमिओपॅथी असल्या दोतोरांक ब्रिज कोर्स करून एलोपॅथी ट्रीटमेंट करपाकूय मान्यताय दिवपाची तरतूद आसा। बिल स्थायी समितीक धाडटा म्हणटकूच दोतोरांनी बंद फाटी घेतलो। आज जे आमी हांगा जमल्या ते आज पार्लमेंटान नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल हे टेबल करपाचें आसा आनी हे जे बिल आसा ते MCI जी बॉडी आसा मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया ती डिजॉल्व करून तेज्या जाग्यार हे नॅशनल मेडिकल कमिशन ते सगळे डॉक्टरांचो कंट्रोल आपल्या हातात घेवपाक पळयतात। एज्युकेशन, एथिक्स हे सगळ्याचेर तांचो कंट्रोल उरतलो आनी हितून प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजीस आसात तांकां ते चड प्राधान्य दिवपाक पळयतात। तांकां स्वायत्तता चड मेळटली, ते स्वताचे सिट्स कितले वाडोवपाक शकता, अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी फी बी तांकां जाय तशी ते आकारूं शकतात। तशेंच फॉरेन डॉक्टर सुद्दां येवन हांगा प्रॅक्टीस करपाक शकतात, तांकां कांय बंधन ना। तशेंच जे आयुर्वेदीक बी डॉक्टर्स आसा तांकां थोडो ब्रिज कोर्स दिवन ते मॉडर्न मेडिसीन प्रॅक्टीस करपाक शकता। सो हे सगळे ज्यो हे आसा ते आमच्या डॉक्टरांक, एलोपॅथी डॉक्टरांक मारक आसा। तेन्ना आमचे मागणें आसा की हे जे नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल आसा ते टेबल करचे पयलीं ते पार्लमेंटरी स्क्रुटिनी कमिटीक धाडचे आनी मागीरूच तेजेर विचार जावचो। दोतोर जातलो जाल्यार वर्साची वर्सां खर शिक्षण घेवचें पडटा, मात सरकार ब्रिज कोर्स हाडून लोकांचेर अन्याय करता। पार्ट टायम कोर्स करून लोकांचेर उपाय करप धोक्याचे। दोतोरांचो सापूच उणाव आसल्यार खंय असल्या दोतोरांक तांच्या थळाव्या वाठारा पुरतेच मर्यादीत दवरचे, शारांनी न्ही। दोतोरांचेर बिल आहा तातूंत दोतोरांचो भाग आसप सामको इम्पॉर्टंट आसा। आमचे मॅथ्सा प्रमाणे न्ही एक ते एक धरलो आनी ते तशेंच केलें म्हणून सगळे एक एस्पिरीन which can save some people, some can kill the patient because of bleeding. आणि नॅशनल मेडिकल एडवायझरी बोर्ड आहा ताजेर प्रत्येक स्टेटीनसून एकटो आसतलो, पण तो कसो, तो नॉट ऑल्सो इलेक्टेड, दॅट विल बी नॉमिनेटेड बाय गव्हर्मेंट। सो गव्हर्मेंटाचो मनीस आसतलो। ऑलमोस्ट 10 वर्सां सगळे जाण शिक्षणाक काडटात आनी तुमी म्हणटा की 1 वर्स करून एक वेटरनरी दोतोर म्हणजे तो गोरवांचो दोतोर आहा ताका 1 वर्स तुमी शिकयतले आनी म्हणटले मनशाचेर प्रयोग कर म्हणून। हाव इट इज पॉसिबल? आनी इफ इट इज दिसता की तुमकां दोतोर कमी आसा सगळे कडेन, ओके, तुम्ही मेडिकल कॉलेजीस खोला न्ही, तुम्ही सिटीनूच कित्याक घालता मेडिकल कॉलेजीस सगळ्यो? यू पुट वेअर द फॅसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। आनी सपोज सामकेच अशी परिस्थिती आहा की थंय कोणूच दोतोर ना आनी ताका तुका शिकोवपाक जाय आनी ताका एलोपॅथी मेडिसीन दिवंक जाय, देन हीज लायसन्स शूड बी ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दॅट एरिया। फाल्यां अशें जालें न्ही, सगळे येतले आनी पणजे प्रॅक्टीस करतले। सरकार म्हणटा दोतोरांनी उक्तायल्या त्या हुस्क्याची दखल घेतले। विधेयकाक हरकत घेवपी दोतोरांकडेन चर्चा चल्ल्या। लोकांची वैजकी सेवेची व्यवस्था करूंक म्हूण खंय हो कायदो। में जो भ्रांतियां थी उनको हमने दूर किया है, उनसे बातचीत की है और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मेडिकल प्रोफेशन के लिए और देश के लिए लाभकारी है। इस कारण से ये बिल लाया जा रहा है और ये सिर्फ, और जहां तक हड़ताल का सवाल है उनके साथ बातचीत जारी है। उनके बातों को हमने सुना है और हमने अपना भी पक्ष उनके सामने रखा है। गांवगिऱ्या वाठारांनी दोतोर आनी वैजकी सेवा जाय तशी नाशिल्ल्यान दोतोरांचो आंकडो वाडोवंक म्हूण खंय नव्या कायद्यांत ही व्यवस्था। मात सध्या प्रॅक्टीस करपी डिग्री होल्डर दोतोर म्हणटात फाल्यां कोणूय उठ्ठलो आनी ब्रिज कोर्स करून क्लिनिका उक्तो करून बसतलो। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार। वेर्णा IDC इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एका कामगाराची बॉडी रक्तान माखिल्ली मेळ्ळा। 27 वर्साचो रोशन कश्यप झारखंडचो, ताचे तकलेक मार लागिल्लो दिसता। तो भाड्याक रावता थंय ताका ताचे बरोबर रावपी एकल्यान मारला आसुंये म्हूण वेर्णा पुलिसेक दुबाव। बरोबर रावपी तो कामगार थंयच्यान नाच जाला म्हूण पुलीस सांगता। सांजे मेरेन पुलिसान केस तडीक लायली। Two fellows by name Roshan and Binay, they were in the room. Earlier there was fight with them. That's what the other roommates have informed. So yesterday afternoon other 4-5 roommates had already gone out for Margaon. These two were present. So when the other roommates came in the evening at around 6:30, they found this Roshan Kashyap by name. He is a native of Jharkhand, 27 years old. He is in the pool of blood, lying in a bed, which a bed means it is a table made into a sort of bed on which there is a mat
and he was lying down over there in pool of blood, having head injury, crushing head injury on the left side with profuse bleed through nose, mouth, ears, and we are in the lookout of the accused, and accused should be shortly traced. We are suspecting one of their roommate and a laborer by name Binay Kirkitta. He has fled away from the room, and he was the one who was along with the deceased in the room when other roommates had left for Margaon. घेऊया एक ब्रेक.